हांव अशोक चोडणकार, वास्को, गोंय. कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा नीज गोंयकारपणाचें कर्तव्य निभय. सर्गांतल्यान सौंदर्य देविल्ल्या गोंयच्या सुपुल्ल्या पुण्य भुंयेर, सर्गांतल्यान सौंदर्य देविल्ल्या गोंयचे सुपुल्ले पुण्य भुंयेर मार, चामार, कुमार, कासार, बामण, भट, शेट, मेस्त, म्हाले, गवणे, गावडे, गाडेकार, पाडेकार, वाणी, खारवी, भांडारी, रेंदेर, पोदेर, कुणबी, धनगर, दुकानदार, पसरकार, टेलर, पेंटर, सगळ्या धर्माचे जाती कातीचे मनीस शांतिकायेन वसताले. आपलो पारंपारीक व्यवसाय धंदो करून कुटुंबाक पोसताले, संसार थाट्टाले. सोबीत सैमाच्या रंगभरीत वातावरणात रंगून कुशालभरीत जिविताची सपन चित्रां रंगयताले. दर्या देगेर किनार पट्टेर खारवी भाव कश्टात जिवीत घडयताले. दर्या देगेर किनार पट्टेर खारवी भाव कश्टात जिवीत घडयताले. समदिराच्या ल्हारा वांगडा काश्टी मारून मुजगा भारा नाचताले, खेळटाले. ओ रे सोय म्हणत म्हणत रापण उठ्ठाले. फडफडीत ताजे ताजे नुस्तें समेस्त गोंयकारांक खावयताले. सायबा बोगस मदींच कितें गोंयांत घडलें अचकीत आमचे गोंयचें चित्र सामकें बदलूनच गेलें. मदींच सायबा आमची पारंपारीक घरां बांदपी मेस्त गवणे खणपी गावडे गोंयभर खंयच दिश्टी पडनात. माडार चडून नाल्ल पाडपी पाडेकार सोदल्या लेगीत खंयच मेळनात. बाजारांत दुकानदार पसरकार गल्ल्यार बसलेले गोंयकार कचीत सोपडटात. भाजीवाले, फळवाले, फुलवाले सगळेच भायले नदरेक पडटात. दर्यांत रापण घालून ओडपी खारवी भाव आतां वेळेर झळकनात. दर्यांत रापण घालून ओडपी खारवी भाव वेळेर आतां झळकनात. म्हाडार सूर काडपी रेंदेराची काताराय कानार पडनात. खण खण आवाज काडून कांकणा पाव घेवन, खण खण आवाज काडून कांकणा पाव घेवन दारात उबे रावपी ना नपयत जाले. ते पदीर गेले, ते हुंड्याय गेले. आमचे गोंय आतां आमचे रावले ना. आमचे गोंय आतां आमचे उरले ना. पारंपारीक धंदे वेवसाय गोंयकाराच्या हातात राबले ना. अर्रात तोर्रात गोंयकार पळोवंकूच उरले. अर्रात तोर्रात गोंयकार पळोवंकूच उरले. गोंयकार गोंयांत शेणत गेले. गोंयकार गोंयांत शेणत गेले. उरल्या आमच्या काळजात फकत मोगाळ कोंकणी आवय भास तिचेरूच आदारून तिगून उरल्या गोंयची संस्कृताय आनी गोंयकाराची अस्मिताय खास. ती तरी आमी सांबाळूंक आवरुया. कोंकणीचो परमळ संवसारभर पातळावया. देखून गोंयकार भाव भयणांनो, कोंकणी उलय, कोंकणी फुलय. वय गोंयकार भाव भयणांनो, कोंकणी उलय, कोंकणी फुलय. नीज गोंयकाराचें कर्तव्य निभय, नीज गोंयकाराचें कर्तव्य निभय.